रामा पाय पण घेऊन पादुक घेऊन भरत शत्रुघ्न बाहेर सरतात तागे वर्षिक बी वशिष्ठ मुनी मंत्री सुमंत अयोध्येच परिवार बाहेर सरतात भरत वतना घुन रामा पळतची गाय भोर घेणं उदा काढतची वत उरता हंगारा राबिल कडून रामा कनिक लक्ष्मणाक सीतेक तंगवी दळा उद्या शेता दिले बी राम कसं नाही उलच हवत ना भरत ते पादुक घेता गुण पळता वाटेल ते चित्रकूट पर्वत दांडतो घेऊन त्यांनी मुखारी चमकत येऊन पर्वत आणि शृंगवीरपुराला गे हे साडाने पावतात याने पण सांजपासून रस्तभून लोक काही ना रामालीच वर्णन करतात कसल धर्मात्मा बामगेल राम कसल कर्तव्यनिष्ठ इथले भरतान सांगल्यार बी तो एक बापायन सांगितलं उतरा बाहेर गेल ना कोणी गेल्या रे राज्य मिळता अधिकार मिळता म्हणून मनाक लालच येऊन गेले तसले त्याला हो तसल नाही म्हणून तांगे वर्ष येईल ते ऋषी मुनी मी गेले लुटताच ते लोक गेले रामाला वर्णन करता येताच रस्ता ऐकून भरता खुशी मेला वर्णन करताच नाही म्हणून तशी ते ऋषी लोक ऐकले त्यांना गेले आश्रम वाच परतून हे लोक मात्र मुका राहील उरताच कडे गुह कसं म्हणता आईची रात्र तुम्ही हांगा काढायची इथं रात्री अयोध्ये वच नका म्हणून भरत सांगता भरत आम्ही पैसे दिसता म्हणून ते रात्री पर्वत ते सरयू नदी तटार्थाने निघतात लोक विश्राम घेतात कडे हर दिवस सकाळी थंच्या बाहेरच अयोध्येच्या बाहेर सरतात अयोध्ये वत असताना नंदीग्राम म्हणून एक मिळता ते नंदीग्राम अयोध्येला गिरता त्यान भरत वशिष्ठ म्हणे पाय पण सांगता गुरुदेवा मक्का साकेता केवचाक मन आहे ना मेघलंडा नाशील ते साकेता खावी आहे ना हा हे नंदीग्रामात तू उरता म्हणून सांगता सलक रे यो रे म्हणून सांगता वशिष्ठ म्हणे ना मेघलंडा नाशील हंगा हावी आहे ना आणि मक्का मेघलंडा नाशील राजभोग बी मक नका मेघलंड कशी साधाची ते ऋषी वस्त्र निक धारण करून घेणं तशी कंद मुलांनी खाताची फलाहार करताची ते रांधताच की ते वाटूच हंग करता हंगूर घे आणि तुम्ही मग आज नाही देऊ का तू हंगावर म्हणून घे आणि ते हंगा नंदीग्रामात तुले आमगेले थंय बी एक तांगेल राज लोकाला एक महल उरता म्हणजे खंय तर वत असं आणि मध्ये त्यांना आराम करचा का म्हण ते महलांत आपण उरता म्हणतो आणि ते महलांत सिंहासनाची आपण हे पादुक दवर घेऊन हा थंय रामाले का आराधन करताची हे राज्याचे आपण संरक्षण करता आणि शत्रुघ्न बी मग मदत करताल नव्हे तुम्ही असाची सुमंत असा आमगेले अयोध्ये लोक बीची हुंदंगी होत तसा स्वभावाचे म्हणून सांगता वशिष्ठ म्हणे अडना म्हणताची आणि त्याने अयोध्येक होता साके त्यांचे जे नागरिक आई लोटाचे लोक त्यांनी त्यांना घरा होताच शत्रुघ्न मुकाबले व्यवस्थित नव्हे राज्याभिषेकाचे म्हणून सुमंत मंत्री वर्षी अयोध्ये होता त्या वचन तो आणि सुमंत करून ते राज्याभिषेकाचे म्हणजे पादुका पट्टाभिषेकाचे तयार करचे होताच ते नंदीग्राम बी अयोध्येन तुला मस्त दूर ना लगे उरता ते कसली गौजी कसं नाही उरना एक सान ग्राम ते एक ते सरयू नदी ते बाजूनची जे सरयू नदीचे वाहूनचे हे उरता थंयचे लोक गाद्दिकी तोटकी मग केळी तोट नारळा तोट करून आशिले तशी अनु थंड लागले की घर पण लोक असेल तिकडून एक सान गाव सभी दिसत असेल तर त्या गावच्या मध्ये हे साकेताचे रायसा नव्हे त्यांगेले एक महल उरतय भरत येऊन गाव राबता आणि श्रीरामाला पादुका पट्टाभिषेक थंय देता म्हणून लोकांकडे जाकाची ते गावचे लोक भारी खुशी जाता अरे रामाला दये आमगेल गावा बी एक असले का सौभाग्य येईल रामाला पादुका पट्टाभिषेक जेव्हा तसले विजृंभणे समारंभ आमगेल गावा जाता रामा तक्क भरत पळे भाऊ भारी धर्मिष्ठ तक्क तो होडकी होडू धर्मांत म्हणून सांगच्या का जाना पळा नारला भावा अण्णा नाक म्हणून दिलेलं राज्य आणि किती हजाना वैभवान जगी तशिले आरामांवर तशिले दिले हो बीची आपल्याला अण्णावारी हा उरता म्हणून सांगून धर्मिष्ठ जेवण असा म्हणून लाख आता घेऊ मस्त अभिमान आणि प्रीत येता ते नंदीग्राम बी अगदी तोरण घाल फुला हाळ अंगणाळ घाल सजेताची रंगोल घालताची रस्ते भोरनो तशी त्यांना रामाला अभिषेका राजा पट्टाभिषेका अयोध्ये श्रृंगार झालं की तशी नंदीग्रामात बी तशीच अलंकाराने करून लोक खुशी उरतात तशीच शत्रुघ्न पट्टून मला व्यवस्थित कोणी हंगेता ते एक बरोबर ते सरयू नदीचे दांड्यारी बरे जाग पळंगे भरत एक ताक एक आणि कौशल्य सुमित्रा कैकेयी हे तीन लोकांक बी एक कुटीर तो बांधे शिकताय की त्या तीन लोक बी म्हणतात की आम्ही तुमगे वर्षी करपताची तुम सणा मी अयोध्येत उरणाची म्हणून त्यांनी सांगताय अयोध्ये म्हणजे साकेत परत तसे भरत तू तैल बायलं शत्रुघ्न बायलं आणि कौशल्य कैकेयी सुमित्रा हे वाटू लोक थंय येऊन सरयू नदीला गेचे एक कुटीशी बांधून उरताच बांधू सांगेल एक बरे मुहूर्त पळून ते
पादुका पट्टाभिषेकाक सुरू करतात. थंय वट्ट लोक येताची तांगेल सैन्याचे मूल बल बेत थंय नंदीग्रामा लोकांक कोटू खुशी खुशी ऑटो येता लोकां ऑटो स्वागत करचकी तांगे सैरे ऑटो तांगे घरा भोंग घेवचकी कोण अगदी तांगेर उत्साह प्रकट करता. म्हटलो मंत्री सुमंतान बी अट्टून मनाची व्यवस्था केली उरता. शत्रुघ्न थंय ताकता भरताक कौशल्यक सुमित्रेक आणि केकईक हे पंच लोकांकाची एक कोटी बांधून सयता ते म्हटलं थंय रावची म्हण थारायताच. तशी बरे मुर्तारी रामालय पादुका पट्टाभिषेक करतात. ते पट्टाभिषेका वतसना मेरवणींगा ಒಟ್ಟು तशी युवराज पट्टाभिषेका करताची तशी ते पादुकेक बीची तशीच मेरवणींगी होर येणूची त्याने पादुका पट्टाभिषेक करतात. कोण जायना पडायना ताका हो भरत केन्ना ಒಟ್ಟು आई लोकां ಒಟ್ಟುची उडगीर दिवचकी मंत्री लोकांक नागरिकांक ಒಟ್ಲಂಗ उडगीर दिता. ಒಟ್ಲಕ खुशी जाता पळोवंक जाल्यार असल एक आजी पर्यंत खंय जाल्लो उरना. राय लोकांची राज्य करचे उरतची पादुक दोन करचे हे फस्ट अशी लोकांच्या जीवनात घडील घटना उरती. मेघलाम्माना मंथरे मला एकदा असेले नाका श्रुत ऐकून घेनो मेघल बाप्पाना मेघल अण्णाला युवराज अभिषेक करका म्हण केले चुकून घेनो मेघल अण्णाक वना पेटयलाय हे तुमका कुठला काय करता सांग जाल्यार हे अपराध आवट हांव काही जबाबदार ना नाही म्हाका हाजे बरें कसं नाही गत नाशिल्लें जाल्यार हांव म्हाका गत नाशिबी जाल्यार अपराध हांवें केलो म्हणले का अपराध मेगेचेर आयिल्लो मेघलाम्मान केल्ली चुकी मेगेचेर आयली ती म्हटल्यार होड मन करून म्हाका माफ करका. आनीक हे आतां पट्टाभिषेक जाल्ले रामाल पादुकेक जाल्यार हाजे रामू बसला म्हणले कोणी तुमी म्हाका सहकार्य दिवका राज्य करच्याका 14 वर्साच्या तो मेघल नेता परतून तुमी बी ताका साक्ष आसाची हांव ते वचून ताका आपयल्ले केल्ले ಒಟ್ಟು तुमकां गत आसा आनी हांव तुमी अट्टू लोक म्हाका साथ दितात म्हूण नमगून घेवनची मेघल अण्णाल पादुक हांगा घेवन आयला हांव पट्टाभिषेकाक आनी हांव ताका सांगिल्ले प्रमाणे तो पट्टाभिषेक बी केलो हांव हांगा उरता. हांव काय अयोध्या वता हांव अयोध्या वचचे असले मेघल अण्णा बरें शिकवचे आनी कितें म्हटलं का ना म्हाका सहकार दिवन ही 14 वर्सां बरे रितीन काडच्या तुमी म्हाका मदत करता म्हणून हे सांगता. ते नागरीक लोकांची हांव म्हण घेनो ताका सहकार दिता म्हणून चप्पाळ मारगे ताका अभिनंदन शेता. इकडे मंत्री सुमंत उठान राबता आनी लोकांले ऑटो लोकांले मत घेता आनीक आमगेले साम्राज्य हे सिंहासनाक गौरव दिता आनी तशीच अगदी विनय विधेयतेन उरता म्हणून सांगता. ते आयकून भरताल दोन्ही जणांतल्या उद्दा येता ते ऑटो लोक तेगेले घरा वताय. चित्रकुटांत राम सीता लक्ष्मण उरतली तशी रामाक बशील तेन्ना दिसता आपण वगीच हांगा ऊर येनो वगी दिवस वाईट करचे बदलाक आपण जे वन आयोगचे 14 वर्साचे वचन पूर्ती खातीर आयला नव्हे तो ताजे काहीतरी एक आपण प्रयोजन घेऊ का वगीच हांगा दिवस काढ उपयोग ना. हांव ताजे बदलाक हांगच्यान जर गेले रे परत अयोध्ये लोकांना येवन त्रास काम ना आनीक मेघला हांव ज्ञानवर्धन करून येवका हांगा लागींची ऋषी लोकांले आश्रम आसाचे म्हणून आपण आयकला ते वचून घेनो तांकां मेळ घेनो तांगेले आशीर्वाद घेवचे बरो तांकां कसले एक त्रास बीस असले ते परिहार करचे येता. ते राजपुत्र जावन आपणाले कर्तव्य म्हणून ताका कशें आपणाले कर्तव्याची जाणीव अशी येता म्हणून ताका कसं करता की म्हळ्यार सीतेक आनीक लक्ष्मणाक घेवन थंयच्यान भायर सरता चित्रकुटांतल्यान वत आसतना कसं गुड्ड मेळताची पर्वत मेळताची न्हंय मेळताची तेवटू दांटवत तनी एक व्हड निर्जन म्हणटात न्हय तशी एक रानांत ताणें वता उरताची. थंय वटू काय ना व्हड रूख एका एक घासून घेवन आवाज करताच ते आयकल्यार भंय दिसका ही सीता पाप राजकुमारी बरे आनी तूं व्हड जाल्ली फुलावरी तिका ते वटू पळोवन एक जीव भिल्ल्या वर्षे जाल्यार घोबरशें आसा पण म्हणल्यार एक समाधान शे वता आसतना एकदम काय ना व्हड लांब रुंद राक्षस तागेल्या पासून लांब आशिल्ले एक शूल शे घेवन ते शुलाक एक 2-4 प्रग प्राणी आसा ताका शिक्षिल्ले व्हडान काय ना विकार जावन पदार्थ येता उरता येता हे तिनी लोक ताका दिसताचे हांगा पळय काय आनी अगदी हड्डान ते हाज कसं म्हणटा ताका एक कर्कश आवाजान तो वदर हड्डान ते आयकुच्या शीत भित्त पाप तो एकदम आपल्या हातान आशिल्ले शूल उडयता आनी दोनी हातान सीतेक सुकण वयर जावन सोडता. सीत पाप भिवन अयो म्हाका सडया म्हणून वदरच पाप किंचळता ते पळोवन ताका मजा अशें तिने वदरच पळत सोडा तिका आपल्याला हात अशी व्हरता तशी व्हरता नांचेल्यावर करता तिका. रामाल राग सयता रामान धनुष्य उकळका म्हणच्या कशी एकदम सीतेक सोडता आणि राम लक्ष्मणाक एक हाता उकळून धरता ते पळोवन तर सीतेक जीव उड्डून गेल्यावर त्याने राम कसं करता की म्हळ्यार तांकां उकळ तेन्नाची आपल्या ताणें शिपाई हातान उकळ उरता न्हय तेन्ना तो हातान आशिल्ले धनुष्यान बाण घेवन तेगेले दोन्ही हात कापून उडो सोडता
त्यान एकदम तो राक्षस खड्डान वदत इकडे पडता ताका उठचाय ना ते दुखी त्यानं राम एक बाण करता हृदय मारता त्यान तो राक्षस ते मरता जेल्यारी तागेल ते शरीरांतून एक दिव्य पुरुष बाहेर पडता तो पाय पडता रामाक तू कोण म्हणून राम ताका विचारता हांव तुंबार म्हणले एक गंधर्व पूज्य कश्यपाने अरिष्टे कश्यपान निमित्त अरिष्टे म्हणले बायल मनशाला जन्म घेतला हांव एक पंत अशी हांग फिरता असताना रंभ म्हणले अप्सरा कुबेराले वता उरता जाल्यार म्हाका हांव ती पळोवन भूल न्हू हांव तिका मानभंग केलो तिगेलो तिगेले ती वचून कुबेरा सांगता हांव तिगेले की वायट ह्या पद्दतीन वागलो म्हणून तेन्ना ताका राग येवन वता इंद्राक तो कुबेरा सांगता तेन्ना कुबेर कसर कुबेर हांग येवन म्हाका शाप दिलालो तू राक्षस जावन वचा राक्षसी प्रवृत्ती केली तुवें कायमचो तू राक्षस जावन वचा म्हणून शाप दिलो ताणें जाल्यार म्हाका तेन्ना ताणें शाप दिला म्हाका मागीर चूक कळ्ळी आतां पांय धरून रडलो तेन्ना तो म्हणटा हे जगार केन्ना लोकोद्दाराचे पुण्यमुर्ती येत की ताण बाण मारून तुगेले दोन्ही हात तुकडी केले तेन्ना तुकडी कोणतो तुका मारता तेन्ना तुगेले पयले रूप येता म्हणून ताणें म्हाका उशाप बी दिलो आणि तो स्वर्गा गेलो कुबेर आता म्हाका तशें जावचें देखून म्हाका अशें दिसता की तूच तो महापुरुश तुगेले निमित्तान म्हगेलो शाप परिहार जालो हांगा लागींच अत्री मंदिर आश्रम आसा तुमी तिगो लोक थंय वचाची म्हूण सांगून तो थंयच्यान अदृश्य जावन वता आईल कंठाक एक बरे रितीन पार जाले म्हणून रामाक सीतेक लक्ष्मणा दिसता तेन्ना सुमार दूर चमकता वतना पडन एक छंद शांत तपोवन तांकां मेळटा थंय काय ना सहस हरिणा बरशी खेळता उरता आणि सान एक न्हंय थंय जुळू आवाज करता उरता चंचन फुलझाड रूख अशी ते प्रदेश प्रदीक खुशीची मनाक आह्लादीत तसं उरता थंय लागींची पूज्य अत्री मुनीले आश्रम आशिल्ले थंयचे तांगे शिष्य लोक लाकूड विंचा म्हणून थंय उरताय त्यांनी हे राम सीता लक्ष्मणा पळयताची आनी वचून येनो अत्री मुनीक सांगताची अत्री मुनी कडच्या त्यांनी कुठले तांकां कळत ना तांगेले योगाच्या ना श्रीराम सीता लक्ष्मण आलेच म्हणून त्यांनी कुठले भायर येताचे त्यांनी भायर येवन तांकां भितर आपयन वचताचे पर्णकुटी तीन लोक तांकां अत्री मुनी पांय पडताची अशी तांगेली बायल अनसुया देवी ती कमी पांय पडताची अत्रेनीक अनसुया देवी तांकां आशिर्वाद दितात बरें जावं म्हणून अशें उलयता सांज जाता सांजेचे संध्या वंदनांनी करताची जेवण खाण म्हळ्यार फलाहारांनी घेताची आनी रात्री ते पुण्याश्रमांत दवरतात सकाळी हे उठतात सूर्योदय जावचे पयलीं हेला कुटांगे न्हंयक वचून न्हावन करून येताची अत्री मनी बी यज्ञाची जी तांगेले संप्रदाया प्रमाण उरता ती पुजा पुनस्कार करून येताची आनी हांकां आशिर्वाद दितात अशी तेन्ना उलयता भाशेन तेन्ना श्रीराम वनवास आयला म्हण खबर आहा ते सुतलो मुतलोची लोकांक कळिल्लो उरता तशें न्हू थंय मस्त लोक येताचे पट्ट ऋषी येवन घेवन रामाक बी आशिर्वाद दिताचे आनी अत्री मनी बी पांय पडताचे तेन्ना वट्ट लोक येवन घेवन रामाक विचारताले रामा तू वनात कसला आयला म्हणून विचारता तेन्ना हो म्हणटा हांव म्हगेल्या बाप्पाल उत्तर पालन करच्याक म्हणटा तेन्ना ते वट्टूलो पुरुश एक आकाश पळोवन घेवन पांय पडतात तांगे दोळ्यान तोट्टूची उदकांत थेंबे भरिल्ले उरतात ते राम पळयता ताका एक नमून दिता तो म्हणटा म्हगेल्या बाप्पाल वचन पालन करचे भरशीक तुमगेलो कांय तरी एक आदेश आसले ते पालन करचे म्हणून मागयला म्हूण सांगता तेन्ना त्या ऋषांक आनी भारी खुशी आहा न्हू ताका आशिर्वाद दितात तशें आनी थोड्या दिसांनी थंय आनी सुमार लोक ऋषी म्हणून येतात पण वट्ट लोक मेळून रामाले सांगतात हांगा मस्त क्रूर राक्षस लोक येवन आमकां मस्त त्रास दिताची आमी यज्ञ करता आसतना येवन त्या यज्ञाचे भंग करताची म्हणून तशी म्हणा पडे न्हू राम म्हणटा हांव तांकां पटलो मारता आनी हे यज्ञ यागाक जे मदत जावका ती हांव करता पण अत्री मुनी म्हणटाची पळय हांगा लागींची दंडकारण्य म्हूण आसा ते तुमगे अयोध्येचे एक बरो दृश्य आसता हे राक्षस लोक कसो करता की म्हळ्यार थंयच्यान येवन हांगचे ऋषी मुनी कोट मस्त त्रास दिताची तशें जावन ताजी संरक्षण भार बी तुगेलोची ते तो जाग ओट्टो अयोध्येचे रायाक सर्वल जाग तो म्हूण सांगता तेन्ना राम ओट्टो ऋषी लोकांक एक प्रतिज्ञा करता हे दंडकारण्यपणा राक्षस निर्मुक्त करता हेच म्हगेले वनवासाचे एक मेन उद्देश जाल्लो प्रतिज्ञा करता ते आयकून ओट्टो ऋषी मुनी काय संतोष ताका बरें जावं म्हणून आशिर्वाद दिताचे अनसुया देवी सीते बसकार घेवन स्त्री धर्माचे उपदेश करून पतिव्रता धर्म कशें पालन करका ताजे महत्व कसं नाही कशी उरका म्हण तिका उपदेश करून सांगता आपणालेच उदाहरण दिले न्हू सीतेक सांगताची
आणि ते आशीर्वाद बी दिता अनसुया माता की तुका कशी तुगेल घोव तशी दुसऱ्या बायलांक बी तांगेल घोव ओडू उरता केन्ना कोणी कोणाले संसार आणि वाईट करच्या ना ಒಟ್ಟು ಲೋಕ ಬರ್ಸಿ प्रितीन आणि प्रेमावर काम गेल्यावरही दुसरे म्हणले का म्हणून ती स्त्री धर्माचे उपदेश कर हांगा अत्री मुनी बी रामाक पुरुष धर्माचे बद्दल सांगताची आणि तू अशकर रामा हांगच्या ना मुखारे अगस्त्य आश्रम म्हणून आसा थंय अगस्त्य मुनी आसाचे म्हणून सांगताय राम लक्ष्मण सीता थंयच्या ना अगस्त्य आश्रमाच्या भायर सरता. हाय फ्रेंड्स, जर तुमकां आमगेले चॅनल आवडलो जाल्यार लाईक कराची आणि शेअर कराची आणि सबस्क्राईब करचे विसर नकाची ज्याच्यान आमगेले बाकीच कंटेंट एक्सेस करच्याक तुमकां जाता आणि आमगेले नवीन अपलोडेड व्हिडिओज तुमगेल्या पयलीं येवन पावता. थँक्यू.